प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्योद आग्नेलाच्या नव्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। मान्योद आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक। हो नव्या नोवेनाचो विशय मान्योद आग्नेल पोरजेचो यात्नीक कसो सदांच लोकांच्या सुखा दुखांत मिसळ जावन आपले मिसांव पुरे करूंक एक नमुनो जालो। आयज आमी पाद्री आनी मोटवाश्या पासत मागता। हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोळी मोळी भोवून 8व्यो भासो शिकोवन आनी उलोवन जायत्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक दिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात। आपले मन संवसारी वस्तूचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोटवाश्या पासत खेरीत भाशेन मागुया। अवघड परिस्थिती मध्ये तांणी भिरांती विणे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो मागुया। सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इंतेसांवां हे पोरी बोरी भलायकी मागता रॉनी आनी नाझिमा कार्वालो लोतोली तावन। दिनवासता लग्ना दिसा आनी भुरग्याचें देणें मागता आग्नेलो दिसा आनी वेरोनिसिया झेवियर कांसावली तावन। दिनवासता आनी फामिलीक बोरी भलायकी मागता फिदोल फ्रिडा पेरेरा माजोड्डा तावन। आपल्या दोंद्याचेर आशिर्वाद मागता सिल्वेस्टन पेरेरा पंचवाडी तावन। फामिलीक बोरी भलायकी आनी ब्लॉसम डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता जेरी डायस उगें तावन। आयच्या मिसाचो मुखेल यादनीक जावन आसा मिर्जनच्या सान जुजे फिरगोजेचो पादविगार पाद्री हेनरी डिसोजा। तुका आमचो येवकार। तुमच्या इंतेसांवां पासत आमी मागता। आतां आमी सगलीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया। Moncha modlo ortia deva mi vodlo lo
भितर सोरता यादनीक आमचो नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा नोएवा नावा आमचे मुखार आमच्या नावा देवा मुखार उबो रावच्या सोदां तोया नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा मनशा खातीर मनशा मोगलो वर्ध्या देवा निवडलो वर्तीर दवरता यादनीक आमचो नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा नोमा नोमा दिमुण्याऱ्या मोहिबो मोहिमा वर्ध्या देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारेच्या 9व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. मान्यवंत आग्नेल पोरजेचो यादनीक कसो सदांच लोकांच्या सुखां दुखांत प्रश्न अडचण्यांत मिसळ जावन तांकां फावो तो वेळ दिवन गरजेवंतांक पावून आपलें आनी तांचें मिसांव पुरें करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी आपलो गांव गोरदार नांव आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या कुर्साचेर नदर तिरावन आनी होच कुरीस वेंगोवन जेजूचे खोरे आनी शीस जावंक सोदतेल्या पाद्री आनी मोटवाश्या पासत मागता. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोडी मोडी भोंवून 8व्यो भासो शिकून आनी उलोवन जायत्यांक जेजूच्या कुर्साशी ओडून हाडूंक जोरोन मोरोन दिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात. देंवचाराचे तरेतरेच्या ताळण्यांत पडना जावंक मिशनारी हावेस सोडून आपलें मन संवसारी वस्तूंचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोटवाश्या पासत केरीत भाशेन मागुया. लांडग्या आनी आगोड परिस्थिती मदें तांणी भिरांती विणे जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ही चिंतना मनान दवरून आमच्या पातकांचे बोक्सने जोडचे खातीर देवाच्या काकुळतीक उलो मारून सांगता. आमी म्हणटा हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Sumia, sumia kaklutku, sumia, sumia, sumia kaklutku, sumia, sumia, sumia kaklutku, kaklutku. Krista, Krista, Krista kaklutku, Krista. Krista, Krista kaklutku, Krista, Krista, Krista kaklutku, kaklutku. Sumia, sumia, sumia kaklutku, sumia, sumia, sumia kaklutku, sumia. Sumia, sumia kaklutku, kaklutku. प्रार्थुया. भोव पवित्र देवा, तुज्या मागलेल्यांच्या सासणेक याज्ञीकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याज्ञीक जावंक विंचून काडलोय आनी तुजी पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. दिरान आनी दुलोबायेन शुभवर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विश्वासी म्हणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसान कांय जाणांनी आपलीं आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत आनी तीं पुर्ती देखून दोवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जोयत व्हरता तो असल्या दोव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेले हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी तांच्या दुतांचे कुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट्टलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर. देवाचे उरकार. जबाब.
जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. जबाब: जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडा करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक तांकोत? चुकी विणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोंगलांटां घालिना असल्याच मनशाक. जबाब: जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब: जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उश्णें दिता, वाड घेना, लॉंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. जबाब: जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गार. Sorvespora, 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 देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorvespora, 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या हिशोबा आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल धोंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे खिटीक लागून ताका मेळो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमाडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो, बेगीन देंवन ये, तो राज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे खोशयेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मोरे हो. नीट उबो रावून जाक्योवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट करून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. तोडसाणलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या मोगाच्या भयणी बाबांनो आनी भुरग्यांनो, तो एक याज्ञीक मिशनार्थ केलो एका गांवांक
आनी थंयसर क्रिस्तांव कोणूच वळखना त्या सुवातेर तो गेलो आनी थंयसर वचून ताणें एक धाकटें घर कशें घेतलें ताच्या बराबर एक ब्रदराक व्हेलो आनी अशें भोंवून थोडे दीस जाले उपरांत थोड्यांक तो दिश्टी पडलो ताणें विचारलें तूं हांगासर कित्याक रावताय तो म्हणालो तुमच्या संगात रावूंक म्हाका बरें लागता ते म्हणाले तूं इंग्लीश बरें उलयताय देखून आमकां इंग्लीश शिकय आमी लॉ ग्रॅज्युएट्स आमी गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आमी लेक्चरर्स आमी कंपनीन काम करता पूण आमकां इंग्लीश उलोवंक जायना हिंदी आमी बरें जाणा ताणें सांगलें हांव तुमकां ट्युशन दितां जायते भुरगे आयले तरणाटे आयले तांकां ट्युशन दिलें आनी उपरांत ताणें सांगलें तुमी कित्याक हांगासर इस्कॉल स्टार्ट करनात आमचे भुरगे जायते कश्ट जातात इंग्लिशा लागून इंग्लीश नासतना आजकाल कितेंच घडना देखून तुमी एक इस्कॉल सुरू करात आनी थंयसर इस्कॉल उबें जालें आनी ताचे पयले ह्या फादराक सभार दुसऱ्यांनी येवन आडखळ घाली तुवें आमचें गांव सोडूंक जाय कित्याक आमच्या हिंदू भुरग्यांक आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भुरग्यांक तूं सांगाता हाडटाय तुजें आलोचन दुसरीच आसा आनी तुवें सांजेर 7 वरां पर्या भितर हो जागो तुवें सोडून वचोंक जाय फादरान चिंतलें कितें करचें सोम्याचें काम सोमी मुंदोसून व्हरता म्हाका यादनिकाक उपयोग करता उजार करता आनी म्हाका ते मिसा मुंदोसून व्हरूंक आदार दिता त्या फादरान थंयच रावलो सांजेचे 7 जाता आसतना जायतो लोक आयलो आनी ही खबर त्या भुरग्यांक मेवली जे ट्युशन घेतले ते एकामेकाक फोन करून आपोवंक लागले आनी तांणी आडखळ घाली ह्या फादराक तूं आमच्या गांवांत भायर काडची खबरदार तो आमकां जाय आनी आज थंयसर जायते भुरगे इस्कॉल शिकतात जायते फुडल्या उंचायेच्या कामां वावरां पावलात आनी थंयसर देवाचें बेसांव आसा एक याजक एका गांवांत अदीक गरजेचो एक याज्ञीक एका गांवांत हे देवाचें हाजरपण आनी भाग्यवंत मारिया जॉन वियानी म्हणटा प्रिस्ट इज द प्रेजन्स ऑफ गॉड टू एवरीबडी एक याजक जावन आसा याज्ञीक जावन आसा एक हाजरपण देवाचें आमच्या मदें म्हाका न्हू आज पयलें वाचप उगडापण ग्रंथांतलें आमी आयकलां की पवित्र सभेक थंयसर उगडापें केल्लें आसियाच्या पवित्र सभेक आनी त्या पवित्र सभेंत थंयसर तें उगडापण केल्लें घडी आज हो दीस समेस याज्ञिकांक आनी धर्म भावां भयणां खातीर भेटोल्लो जावन आसा घडी इल्लीशें आमकां इंट्रोस्पेक्शन आमचें जिवीत याज्ञिकाचें आमी पळोवंक आज आमकां देवाचें उतर उलो दिता निर्गमन ग्रंथ और रेवल्यूशन बुक ऑफ रेवल्यूशन 3रो अध्याय थंयसर आमी वाचता आसतना आज पयलें वाचप आसला थंयसर 3 संगती घडये आमी पळयता आनी हे बूक असो अंती जाता की जैतेवन जेजू परत येतलो आसा तसोच परत येतलो वैभवान तो परत येतलो आनी पदवेन तो येतलो आनी आज आमी पळयता हे 3 संदेश पयले सुवातेर थंयसर आमकां उगडास हाडटा तुमी कितें करता तुमी नेणात जायते फुडें आमी याजक कितें करता आमी याज्ञी कितें करता आमीच नेणा हांवें सावथ इंडिया थोडे इगर्जे थोडे लायसन्स वावर करता आसतना आमी पळयलां करोडांनी खर्चून इगर्जे बांदच्यो आमी करोडांनी खर्चून इगर्जे बांदच्यो व्हडल्यो इमारती व्हडल्यो बिल्डींग आमचे पूण म्हाका उडास आसा जेन्ना एका गोंया एका फिरगोजेंत म्हाका विगार केल्लो बेस्वी साहेबाचें बेसांव मागूंक गेल्ल्या वेळार तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुज्या खालतेपणान तूं लोकांक खालतेपण शिकय तुज्या खालतेपणान लोकांक तूं खालतेपण शिकय आनी जरी तर लोकांची घरां मॉडलाचीं जाल्यार तुजी फिरगज मॉडलाची बांद जरी तर लोकांची घरां मॉडलाचीं जाल्यार तुजी फिरगज मॉडलाची बांद म्हाका चेनो कितल्या अपुरबायेचो संदेश म्हाका एक फिरगेचो विगार कसो हांवें नवेंच एपॉयंटमेंट घेता आसतना एका फिरगेचें वावर करता आसतना आमच्या गवळ्याचो निजाके आमी याज्ञिकांनी लोकां खातीर व्हडले इमारती बांदूंक व्हडले प्रोग्राम करूंक व्हडले एक्टिविटी करूंक व्हडले शोज करूंक न्हय आमकां पूण आमकां दिला जेजूक दिवंक आमकां आनी जरी तर आमकां जेजू दिवंक आमकां न मेळ्ळा आमी पयलें दिजे जेजू आज वी आर इन ए कन्फ्युज्ड वर्ल्ड खंय आमकां जेजू मेळटा
कितले जाण धांवतात भोंवतात सोदतात थंय वतात हांगा वतात कित्या खातीर जेजूक सोदूंक घडये याज्ञिकांनी आमी पळयल्लें आज आमी जेजूक हेरांक दी जाय आनी तुमी त्यात तसलीं प्रोग्रामां आमी करूंक जाय. म्हाका उडास आसा एक फावटी आमी क्रिसमस पार्टी करता आसतना एका फादराक सांगलें फादर तुजो संदेश दी. तो इतलोच म्हणूंक लागलो बरें दिसता म्हाका हांगा डेकोरेशन पूण जेजू ना क्रिब नातलो थंयसर क्रिब नातलो. कित्याक आमच्या जिवितांत याजक म्हणटा आसतना आमी जायते शर्माव दिता जायते संगती सांगता पूण आज आमकां शिटकावणी आसा. तिसरो संदेश जागृत रावात जागृत रावात. वेळगडी लागीं पावल्या तुमचें जिवीत बदलात आनी ज्या मापान तुमी ज्या रितीन तुमी जियोवचें आसा त्याच रितीन तुमचें जिवीत तुमी जियेयात. आमच्या जिवितांत आमी जेजू सोदलो जाल्यार जेजू मेळटलो काय मेळटा. जायते जाणां मेळ्ळा जायते जाणांक मेळोवन तांचे उलयला आनी ताचें नीज रूप तांकां दाखयलां. म्हणटा आसतना आमच्या जिणेंत खंडीत जावन जेजूक आमी सोदलो जाल्यार थंय वयचें हांगा वयचें ताचेर विश्वास दवरचें हाचेर विश्वास दवरचें तें यूट्यूब ऑन करचें हो संदेश घेवचो कांयच गरज ना. फकत जेजू लागीं गेल्यार जेजू आसा तसो आमकां मेळटलो. भावार्थान विश्वासान बरवशान ताचे लागीं मागया ताका सोडचें नाका कित्याक तो आमचे संगी आसा. आनी ताणें सांगला उतरांनी संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे संगी आसा. आनी तिसरो संगत सांगल्यार जेजू केदाळा दाखोवपाक मेळटा. जेजू म्हणटा आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. म्हाका न्हू आज जेजू आमकां मेळटा आसतना ह्या पवित्र युकरिस्तांत आमी जेजू घेवन घरा वचूंक जाय. हर एकल्यान जेजू घेवन घरा वचूंक जाय गरजेचें. म्हाका उडास आसा एक फावटी मीस पेटोवन हांव वयता आसतना एक स्त्री धांवन आयली आनी म्हणूंक लागली तुमचे हात दाखय फादर. हांवें हात दाखयले दोनी हात दाखय. हांवें सांगलें म्हजो बर्थडे न्हय. मागीर दोनी हाताचो उमो घेतलो म्हणूंक लागले फादर मिसाच्या बलिदानांत तुमी जेजूक हातान धरतात मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक तुमी हातान धरतात. म्हाका न्हू हें जावन आसा म्हजें आमचें याजकपण. जेजूक आमी सर्गांत सकला हाडटा लोकां दिता आनी ताका घेवन घरा वेता. केन्ना आमी आमच्या इगर्जे येता टॅबर्नाकल मुखार नमस्कार करता कित्याक थंयसर जेजू आसा. पूण आमी सवयल्या वेळार जेजू आमचें तें आसता आनी काय जेजू आसा. भाग्यान पावलो म्हणटा रोमाकारां बरो 8व्या अध्यायांत कित्याक आमकां बे वाय फियर वेन गॉड इज देर. जरी तर जेजू आमी सांगता आसल्यार कसलें बे कश्ट मरण दूख बेजाराय संकश्ट कशेंच आमकां ना कित्याक जेजू आमचे सांगता तो आसा. मानव पागनाराची जितान पळयलें जाल्यार तो एक लोकां मोगाळ जावन आसलो लोकां मोगाळ जावन आसलो. ताच्या लागीं लोक धांवतलो कित्याक ताचें याज्ञीकपण जावन आसलें पवित्रपणाचें याज्ञीकपण. त्या पवित्रपणाच्या याज्ञीकपणांत थंयसर आमी पळयता ताच्या जिणेंत तो म्हणटा म्हाका एक फामील आसा म्हाका एक कुटुंब आसा. कुटुंबाचें जायतो जो मोग केलो म्हाका एक कुटुंब आसा. पूण कसलें कुटुंब तो उलयता भावार्थ्यांचें भुरग्यांचें युवा जाणांचें कश्टांत आसल्यांचें दुकान आसल्यांचें कश्टां सांपडलेल्यांचें नाना तरांच्या लोकांचें ते भावार्थ ताका आसलो देखून असलें कुटुंब आसा म्हणटा. आनी निमाणें हांव आनी तुमी आज हांगासर बसल्या जाल्यार दिजा की हें कुटुंब देवाचें कुटुंब करूंक ताणें वावुरलो देवाचें कुटुंब करूंक वावुरलो देखून हांव आनी तुमी आज ह्या वक्ता हांगासर बसून आसा. कितल्या पुरबायेचें याज्ञीकपण ताचें कितलें पवित्रपण ताचें याज्ञीकपण. त्याच पवित्रपणांत आमचे सगळे लोकां पवित्र करूंक लोकां सांगाता घेवन जियोंक देव आमकां कृपा दिवंक मागता आसतना 2 संगती तुमचे मुखार हांव दवरूंक कशी व्हरतां. पयल्या सुवातेर लोक मान्यवत आग्नेल सदांच लोकां सांगातो आसलो आनी पयली सांगता हांवें सांगचें तुमकां घडये तो आसता आसतना म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे हांवें आयकल्लें केन्ना तो कुमटा आसलो. थंयसर एका चेडवाचें काजार आसलें दोती पयशे नासले काजारा पयशे नासले. तो आपणाचे पयशे काडून तिका दिता ताका दिता कित्याक ताचें मन लोकां थंय ओडटलें. दुसरी संगत म्हणून सांगल्यार तो बॉम्बाय ताणें गेलो जाल्यार थंय ताणूं साडयो आनी कितें हाडटलो ह्या लोकांक दिवंक. लोकांचें मन ताचें जावन आसलें. बरें करून तो वावुरलो लोकां खातीर तो वावुरलो लोकांच्या मोगाचो तसो जालो. तर आज आमी सगळे आमच्या याज्ञीक हातावन पवित्रपण जोडूंक प्रयत्न करया. आमी सगळे याजक धर्म भयणी सगळीं पवित्र जावंक प्रयत्न करया आनी त्याच पवित्र पावलां चलोवंक आमकां दाखयल्या मान्यवंत पागनाराची देख घेवन सदांच आमी देवाक वाखाणूंक देवाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र विसय बलिदानां मागया. आमेन.
उबी रावया. मोगाचें न्हू हर एक आमची यादनीक जेजू भाशेन जावंक मानव तागनाराची देख घेवंक आनी तें पवित्रपण आपणावंक देवाची कृपा तांच्या खातीर मागया. आमचे खातीर आमच्या याजनाच्या उद्देशीं तांकां पवित्र जावंक आमी अवकाश दिवया, संदर्भ दिवया आनी तांच्या पवित्रपणांत सगळे आमी पवित्रपणाचे भागेली जावंक ते कृपा दिवं दी म्हणून ह्या भावार्थाच्या प्रार्थना उद्देशीं आतां आमी मागया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या आपोण्याचें आनी मुनियारपणाचें वर्तेपण ओळखून घेवन आपल्यो जबाबदाऱ्यो व्हडे उमेदीन आनी मोगान करूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. मिसावांनी आनी पयसुल्या वाठारांनी जेजूची बरी खबर शिंपडावंक वावुरतल्या यादनिकां आनी मोठवाश्या पासत मागून देवान ताका सुरक्षीत दवरूंक आनी तांणी भियेन आसतना काळजीलदारपणान जेजूची खबर आपल्या कोरण्यांतल्यान आनी बऱ्या उतरांतल्यान परगटूंक आनी तांच्या एकसूरपणान देवाचें आसणें ती अणभवूंक म्हूण आमी मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी भेदभाव वेगळो जात आनी जातींक लागून उपरासतले तोंटे पयस करूंक दुबळ्यांक धाकट्यांचे कोश्ट ल्हव करूंक निर्णय घेतल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार ताका मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री वो मोठवाशी जावन फुडें सरलोल्या सगळ्या सेमिनार आसतना आपली आकारणी सुफळायेन करून क्रिस्ताच्या काळजा सारके उर्बेवंत आनी बागिवंत यादनीक वो मोठवाशी जावं बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर. आमच्या घरच्या खातीर आतां आमी मागया. प्रे फॉर युअर ओन पर्सनल इंटेन्शन्स. भोव मोगाळ बापा तूं जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, उदार बाप. तुज्या भुरग्यांक कितें बरें तूं जाणाय तें देन आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमयाचे नांवी. आमेन. Somor pita Amchi mona somor puya Akmi kundok toyar korka Kalsa amchi toyar korya Yadnik dakaros betoita आमची जीण बेटोया विस्तारो गोतो कोण दिता पियूक आमी आयती जावया
माझ्या मोगाच्या बहिणी भावांना भुरग्यानो मागा ती आमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावं दी म्हणून तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर म्हणयाऱ्यांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलूक स्कूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dombaranzo Survesporto Dombaranzo Survesporto Sorgani Sosar Bolnia Ducha voi bova Ut sorgi Duca Solves poraci navieta Yeta takazui Ut sorgi Duca बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच आनी खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला. Gesù melo, Gesù जीवन जाला. Gesù nowia yetolo. Gesù nowia yetolo.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सोडवणीची कारच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतील आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रेतमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडासकोर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपनेर आमच्या गवळी बापा सीमा आमच्या आदारी बिस्माक तांकां प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय संगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन तो धर्म दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां मागोवंक शिकयला सगळीं आमी सांगाता ते मागणे म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार दया कर जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनांतले एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय त्या सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच ताका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू दुबळ्यांचो गरजेवंतांचो सोमेस्तांचो हुस्को आनी मोग ताका आसलो संवसारांत आनी आजून पर्यंत तो आसा आनी तेंच करूंक याज्ञिकांक विसरून काडटा धार्मिकांक विसरून काडटा आनी आज आमी तेंच मिसा मुंदस व्हरूंक आमच्या काळजांत येता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जिविता पर्यंत करून पावूं
Toclei zoce sade Toshe ami tuka Menar mun chang shiko Buke lo liang jevo Tane lo liang pivo Virevo tranquila Dolcevo tancada Tu che salang busvo Mudar kalzamavu Tu kam chigoros Tu kam chigoros Jesu porvundara Toclei zoce sade Toshe ami tuka Tuka am chigoros Jesus sorvunara Toclei zoce sade Toshe ami tuka Cantus warfanku Meran safai galu Watsuk lo liang sodu Hatiun portun adu Tuci doya moya Ani bapa somo Song liang sa kung diu Tu kam chigoros Tu kam chigoros Jesus sorvunara Toclei zoce sade Toshe ami tuka जेजू आमचे काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमी ओळखतात ते पाद्री पासत मोठवाशा पासत मागुया प्रार्थुया मोगाच्या बापा सर्गीच्या खाणान आनी पिवनान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हे प्रार्थना करता तुझे पवित्र सभेचे सर्व मणयारी तुझ्या शुभवर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाच्या देखीवंत परगटणार जावं तुका बापा महिमा देव
आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना मागीर आग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर बेसांवां घालची म्हणून आमची खालती मागणी. आयज ही विसाची भेट भेटयलोल्या फादर हेनरी डिसोजा पिलारचो पाद्री तो मिरजान कर्नाटकांत आसा. ही मिसाची भेट भेटयल्या देखून परतभर फादर जॉन्सी सान जासिंत आयलंडाचो पाद्रीगार तुमी मिसाची भेट भेटयली आनी आमचे पासत मागले म्हणून फादर्स तुमकां कर्जांतान देव बरें करूं म्हणटा. मोगार इश्टनो फाल्यां मानेवंत आग्नेलाचो दीस तुमची खेरीत इंदेसांवां दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवची. कोंकणी बायबल डायरी विक्रेक आसा. ह्या बायबल डायरींत आमी खेरीत भाशेन दर दिसाचें शिव वर्तमान वो वाचपाक आनी तांचेर नियाळ घातलेलो आसा. आमकां जाय देवाचें उतर शिपडायलें म्हणटच तुमी दर एकल्यान एक एक कुटुंबान एक एक बायबल डायरी व्हरचो देवाचें उतर वाचचें नियाळ करचो. तुमच्या इश्ट मित्राच्या जल्माच्या दिसाक व दुसऱ्या दिसांनी तांकां हें देवाचें उतर तुमी भेट दिवची. तुमच्या घरच्यांच्या मरणा दिसाक म्हयन्याच्या उगडासाक वर्साच्या उगडासाक हे अशें हें देवाचें उतर तुमी शिपडावचें म्हणून आमची खालती मागणी. आमचे पिलाचे भुरगे जे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत मेवचें. फाल्यां नोव्हेंबराची 20 तारीख मानेवंत आग्नेलाचो दीस मिसा सकाळीं 5:30 पावणी 7, 8 आनी दोबाजीक मीस 9:30 वरांचेर जातूंत मुम्मानेस बिस्म सबोस्त्यांव मास्कारेनस मुखेल यात्नीक आसतलो. आमी मागता तुमचे थंय ह्या दोबाजीक मिसान तुमी भाग घेवचो. ते उपरांत 11:30 वरांचेर आनीक एक मीस आसतलें. सांजची मिसा 4, 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. फाल्यां सांजचे 7 वरांचेर फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर एक फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन हे आमच्या भुरग्यांक तुमचें उत्तेजन दिवचें. हे वर्साक आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन घातलेलें आसा आनी ह्या एक्झिबिशनांत आमी खेरीत भाशेन पिलार संस्था जंय जंय वावुरता त्या त्या जाग्यावेल्यो वस्तू तांच्यो संस्कृताय तांची परंपरा आमी हाडून दवरलेली आसा. म्हणटच आमच्या भारताची आमच्या दोन प्रांताची संस्कृताय तुमी आसा ती तुमी वचून पळोवची आनी आमच्या भारताची संस्कृताय अणभवची. मोगालिश्टानो वावराड्याचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल हातून आमी कितें भाशेन पवित्र सभेच्यो खबरो आमच्या बिसावांच्यो गजाल्यो बरोबर तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी शापतात. म्हणटच हे दोनूय तुमी सबस्क्रायब करचें म्हणून आमची मागणी. पिलार सोसायटी ऑफ अपॉस्टोलीक लायफ मिसाल ह्या संस्थेची अंतरराष्ट्रीय सभा जातली ताका हाजीर जावंक रोमा शाराचे प्रोप्रिफेक्ट बोश्रेष्ठ लुईस आंतोनियो कार्दियाल तागले आनी मिशनार संस्थेचे सुमार 30 श्रेश्ठ वकील आनी विका जनरल हाजीर आसतले. तांकां सन्मान करूंक डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरांचेर भौशीक मानपत्र आसतलें आनी हातूंत भारताचो एपोस्टोलीक नुन्सियो तसोच आमचो कार्दियाल तसोच आमचो आदारी बिस्म आनी हे जायते बिस्म हाजीर आसतले. तुमी येवन तुमचो सांगात तुमचो आशिर्वाद आमकां दिवचो. नोव्हेंबराची 2 तारीख सांजचे 4:30 वाजता. मोगाळ इश्टानो पिलारचो कवीन हें पुस्तक आमच्या सुपुल्या पिलारचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच मानेवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत मेळटात. तुमकां कोणाकूय ह्या पेंडलाचो वो दुसरो कोर्स दिवंक आदार दिवंक सोदता जाल्यार ऑफिसांत येवन दिवचो. मोगाळ इश्टानो रुसारियो गोन्साल्वेस नुवेंतान अशी गोवायकी दिवंक सोदता. हांव सुमार 30 वर्सां मानेवंत आग्नेलाचो व्हड भोक्त गोंयांत आसतना
हांव चुकयनासतना ब्रेस्ताराक नोवेनाक येतालो. जेन्ना भमडा कामाक आसलो तेन्ना दोर ब्रेस्ताराक हांव मानिवंत आग्नेलाचो उगडास कोत्तालो आनी येवंक जायना म्हूण मानिवंत आग्नेलाक सांगून सुस्कारतालो. हे वर्साक नोव्हेंबराचे 11वेर पयलें नोवेन हांवें केले उपरांत म्हज्या पोतिनी वांगडा भलायकेच्या केंद्रांत गेलो तेन्ना हांवें म्हजें रगत तपासलें. तेन्ना म्हजी ब्लड शुगर 196 मेळ्ळी. कांयच ओगोद घेनासतना दुसरे दिसाक नोवेनांत हांव आयलो आनी मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें की जेजूचें रगत जे रगतान आमकां सुटका दिल्या तेंच रगत तूं म्हजे कुडीन घाल आनी जेजू कडेन मागून तूं दुसरे फावट म्हाका बरो कर आनी नॉर्मल रिपोर्ट दी. हांवें सगळीं नोवेनाक केल्या उपरांत नायट विजिलाक हांव आसलोलो. जेन्ना हांवें रक्तदान करूंक हांगा एनावन्समेंट आयकलो तेन्ना पाद आग्नेलाक लागीं मागलें की केन्नाच हांवें रगत दिवंक ना, पूण आतां पयलींच फावट हांव दिवंक सोदतां. हें म्हजें रगत तुजें रगत म्हूण गरजेवंतांक बरें जावंक दिता. काल सकाळीं रगत दिवचे आदीं हांव म्हज्या जिबेर मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती दवरल्या उपरांत भलायकेच्या केंद्रांत वचून म्हजें रगत 9 वरांचेर तपासलें. म्हजी ब्लड शुगर 196 म्हूण सांगलोलें. तीच नर्स अजाप जावन म्हणूंक लागली तुजो ब्लड शुगर फकत 103 आसा म्हूण. ते उपरांत हांव वचून पिलार म्हजें रगत दिलें. ही मिलाग्र म्हजे सवें घडल्या देखून हांव देवाक दिन वाचतां आनी मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूं म्हूण मागतां. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, भियेनाका. तुजी गरज मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घाल, भावार्थान घाल आनी तूं तुजे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. तांचोय उगडास करात, तांचेय पासत मागात. ह्या दिसांनी आमी मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात, ताचेय पासत मागात. तुमी येताना वेताना बरे भाशेन आयल्यान तुमी बरे भाशेन घरा पावल्यार पुरो म्हणून मागात, कित्याक आयज काल जायते एक्सिडंटाय घडटात. तर इश्टानो ही सगळीं ते सवां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन.
वचून याद क्रिस्ता शांतीने मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडूपकार. Rotsnara sorgar संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरजा altarak man padak nela borvasha Borda, borda, bagoy deva kalza chita, fauzalyar tuja burgya, diaskari sorgar raja, borvashar korda. Vordan Bagoy deva kalza chita Fauzalyar tuja burgya Diaskari sorga raja.